दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. दारियस राजाच्या दिसांनी राज्यांतले अध्यक्ष आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो. तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी येवन ताणें म्हणलें, 30 दीस तुजे भायर खंयच्याच देवाक वो मनशाक कोणेंच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें करतल्याक शिवाचे दोळींत उडयतलोय म्हूण निशाणी करून तुवें हुकूम घालूंक नाय? राजान जबाब दिलो, घेतलोलो निर्णय तसोच आसा. मिद्यानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना. तेन्ना तांणी राजाक म्हणलें, राजा, जुदेयांतले निर्वासितां मदलो तो दानियल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकुमाची बेपर्वा करता. दिसाक 3 फावटी तो मागणें करता. हें आयकून राजा एकदम खोंटवलो आनी ताणें दानियलाक सोडोवंक येवजिलें. कसली तरी मांडणी येवजून काडूंक दीस पडोसोर ताणें आपली तकली जोरयली. पूण ते मनीस सगळे जमा जावन राजाशी परतून आयले. तांणी म्हणलें, मिद्यानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे एक फावट राजान हुकूम भायर घालतोच वो निर्णय परगट करतोच तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास दवर. तेन्ना दानियलाक धरून शिवाचे दोळींत घालूंक राजान फरमायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तूं करताय तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी दोळीच्या दारार ती ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सरदारांचो शिक्को मारून राजान तें बंद केलें. हे पोरी दानियला विशीं घेतलोलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी एकले तरी उपपोतीनीक आपणाशी भितर हाडूंक दिवंक ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं दीस उदेंच्या वेळार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाचे दोळींशी गेलो. दोळींशी पावतोच कडकडटले ताळ्यान ताणें बोब मारली, दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, विस्वाशीपणान तूं सेवा करताय त्या देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडला? दानियलान जबाब दिलो, राजा, लांब आव तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें तुकाय, राजा, केन्नाच कसलेंच वायट करूंक ना. राजा चड खुशाल जालो आनी दानियलाक ते दोळींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियलाक दोळींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलोलो. दानियलाचेर आरोप घाल्लो तांकां राजान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोळींत घाली. ती दोळीच्या कोरीक पावचे आदींच शिवांनी तांकां धरली आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियस राजान प्रिथुमेचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, परजांक आनी सगल्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें, तुमचे सवे सदांच शांती आसूं. हो म्हजो हुकूम. आख्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें, कित्याक तो जिवंत देव, तो सासणांक जियेता.
ताचे राजाचे केन्नाच निसंतण जावचें ना आनी ताची राजवटकी सदांच तोखतली. तो तारण करता आनी सुटका दिता सर्गार आनी पृथ्वीमेर. तो अजापां आनी विस्मितां करता. शिवांचे चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयलो. देवाचे उतोणे. देवाचे वूड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. दोवांनो आनी कोरव्यांनो सर्वेस्पराक वाकाडनात. मुर्या आनी हिंवा सर्वेस्पराक वाकाडनात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. बर्फा आनी हिमा सर्वेस्पराक वाकाडनात. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्पराक वाकाडनात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उजवाडा आनी काळोखा सर्वेस्पराक वाकाडनात. जोगड्यांनो आनी कुंपानो सर्वेस्पराक वाकाडनात. प्रितूम सगली सर्वेस्पराक वाकाडनू. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जेरुसलाक फौजी वेडो घालोलो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचे घट्टण लागीं पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जड्यांत आसात ताणें दोंगराचेर पळून वचचें आनी शारांत आसात ताणें भायर सरून वचचें. आनी केद्या गांवांनी आसात, खेड्या गांवांनी आसात ताणें शारा भितर वचचें न्हय. तर बरयलोलें आसा तें सगळें पाळून येवचे खातीर सूद घेवपाची दीस हे. ते दीस येतोच गर्भस्थांचे आनी बालकांक दूद दितल्यांचे कोटा. देशाचेर व्हडलें संकट येतलें आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोंट उपरासतली. ती तरवारी मरण पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळे लोकांक मदें व्हरतले आनी विदेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसलाक पांयां तळा मस्तितले. सुर्या, चोंद्रीम आनी नखेत्रां हाचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताचे ल्हारां गरजतात ते पळोवन संवसाराची खुळां घाबरून मरणाचे आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो शक्ती खळखळतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपावेल्यान आयलोलो ती देखतलीं. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो. नियाळाक आदार. म्हजी आवय कोवीड पिडा जावन हॉस्पिटलांत आसली. हांव तिची चडशीं हॉस्पिटलांत रावली. लोक म्हणूंक लागलो म्हाका ही पिडा जातली, पूण देवान म्हाका राखलें आनी म्हजे आवयकूय बरी केली. म्हजो बावाट देवाचेर अदीक वाडलो, तसोच दुसऱ्यांचो बावाट घट जालो. आयच्या पयल्या वाचपांत वाचता हांव दानियल प्रवादी
देवाची सेवा विस्वाशीपणान करता. ताणें दारियस राजाच्या हुकुमाक पाळो दिवंक ना, पूण आपल्या देवाक मागणें करीत रावलो. देखून ताका शिवाचे खोणींत उडयलो, पूण देवान आपल्या दुताक धाडून शिवाच्या तोंडांतलो ताका निवारलो. दारियस राजाचो बावार्थ एकाच खऱ्या देवाचेर वाडलो आनी आपले पोरजेक ताणें दानियेलाच्या देवाक नमस्कार करूंक हुकूम घातलो. जेजू आपले पोदवेन आनी व्हडले मोहिमेन येतलो म्हूण लोक परगट्टा. हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात, कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या. आयज सांता कातेरान्याची परब पाळटांव. ती क्रिस्तांव धर्मान भितर सरली देखून जायतें सोंसूंक पडलें आनी शेकी तिका जिवेशी मारली. शेवटाक पर्यान तिणें आपलो बावार्थ सांबाळ्ळो. हालींच्या देसांनी जायतें वायट आनी ओद्रूज संवसारांत घडटा. संवसाराचो शेवट लागीं पावला अशें दिसता. पिडे, कोश्टां, आडकोळी वेळार लेगून आमचो बावार्थ जेजूचेर घोट दवरुया. बरें जिवीत जिवन जेजूच्या येण्याक तयार रावुया. मागणें: पिडे, कोश्टां, आडकोळी वेळार जेजूचेर खोल विश्वास दवरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.